परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे. आता एस्ट्रॉनॉमीचो आमचो हो प्रोग्राम आसा आनी आतां आसा पावसाळ. जुनान तर आकाश दिसना, सो आकाश सगळो तुमच्या कंप्युटराचेर, तुमच्या लॅपटॉपाचेर, स्क्रिनाचेर हाडून, फक्त हाडून पळोवप न्ही, तर आकाशान कितें आसा तें शिकप. एस्ट्रॉनॉमी पावसान तुमी शिकपाक शकतात. इतली सुंदर आसा ही टॉपीक. तर हें सांगपाक विदेश खांडेपारकर फ्रॉम पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी पणजी हांगा आयिल्ले आसात. तर विदेश, आमी आमचो प्रोग्राम फुडें व्हरया. आतां तुवें म्हाका टूल बार दाखयलें स्टेलरियमान. हे सायडीन एक दोनूच आसात टूल बार, सो सिंपल आसा. पूण टूल बाराचेर खूब फंक्शन्स आसात. ते सगळे रिलेटेड टू स्काय आसतले. हाऊ टू सी द स्काय. सो ते आमकां वन बाय वन एक्सप्लेन कर. करूया. सो दाव्या सायडीचो टूल बार पयलीं घेवया आमी. पयलीं 2 ऑप्शनां तुमकां ऑलरेडी दाखयलेली आसा. फर्स्ट ऑप्शन म्हणजे लोकेशन, सेकंड ऑप्शन म्हणजे डेट सेट करपाक, म्हणजे गोंयचे टायम सगळे सेट करपाक. बरें आसा. तिसरें ऑप्शन जे आसा हे स्काय एंड विविंग ऑप्शन. हे सेटिंगाचे. ओके, हितून क्लिक करीत जाल्यार हांगा स्काय तुमकां कशें दिसपाक जाय, कितले स्टार दिसपाक जाय, प्लॅनेट्सांक मार्किंग आसा काय ना ते सगळे हांगा सिलेक्ट करूं येता. सो हे आनी हांगा ह्या स्लायड बाराचेर कितले स्टार दिसतले तितून स्क्रिनीचेर तेय बी सेट करूं येता. म्हणजे स्क्रीन सेटिंग. आनीक 3 ऑप्शन आसा. मार्किंग्स, हे सगळे जे लायन्स आनी हे आसता तेजेर. म्हणजे हांगा इक्वेटर, हॉरायझन हे सगळे लायन्स आसा, मार्किंग आसात. सो जॉग्राफीचे मार्किंग हे सुद्दां आमी विथ द हेल्प ऑफ स्टेलरियम पळोवपाक मेळटा. बरोबर. आनी लँडस्केप्स आसा. जसो हांगा ग्रावंड दिसता झाडां बी, ते तरेतरेचे ऑप्शन्स आसा तेका. एक सकयल ग्रावंड तुमकां चेंज जातना दिसतलो. लँग्वेजीस, कॉन्स्टेलेशन जी मीथ आसा, म्हणजे कॉन्स्टेलेशनाची स्टोरी. बरें. डिफरंट कल्चरांनी जे आसा ते आसा. मृग राशीक आमी इंडियन हरण मानतात, फॉरेनान ताका इन वेस्ट ताका शिकारी मानतात. हे सगळे एक्सप्लेन करतात. हय. सो चवथे जे ऑप्शन आसात ते सर्च विंडो. हे ऑलरेडी हांवें दाखयलेले आसा. हितून कितें तुमकां ऑब्जेक्ट सोदपाक जाय, सर्च करपाक जाल्यार सर्च करपाचें. ओके, हे आमकां शिकयला तुवें. फुडल्या ऑप्शनान दाखय. हे आसा सेटिंग. सहसा एका काय चेंजीस करपाची गरज ना. डिफॉल्ट आसा तीच बरी. जशें मावसाचेर जशें तुमी कंट्रोल करता तशेंच बी कीबोर्ड शॉर्टकट आसा. सो ते शॉर्टकट्स बीन सगळे हेजेर लिस्ट आसा, खंयचे एका कितें शॉर्टकट्स. म्हणजे स्टेलरियम ऑपरेट करपाक F4, F3 हे सगळे जे कमांड्स आसा ते कसले कमांड्स आसा ते सुद्दां हांगा स्क्रिनाचेर आसा. आतां हांगा सकयल ही पयली 3 ऑप्शनां तुमकां ऑलरेडी दाखयलेली आसा. पयले ती फर्स्ट ऑप्शन आशिल्लें कॉन्स्टेलेशन लायन्स. लायन कशी आकाशाच्यो जॉइन केल्यात स्टार्स. सेकंड ऑप्शन आशिल्लें लेबल्स, तांची नांवां, कॉन्स्टेलेशनाची नांवां. तिसरे आशिल्ले कॉन्स्टेलेशन आर्ट, म्हणजे ताचे शेप्स आमकां जे मनान कल्पना आसा. वृषभ म्हणजे बैल, ते सगळे हाजेर थर्ड ऑप्शनाचेर. फुडें चवथे जे आसा हे लायन्स. जशे फाटी ऑप्शन्सान दाखयलेले, ह्या ऑप्शन्स सेटिंग्सान हे लायन्स. आकाशाचेर आमी जेन्ना जशें आमी पृथ्वीचेर ग्लोबाचेर खंयच्या एका पॉयंटाचेर लोकेशन करता तेन्ना आमी लॅटिट्यूड लॉंगिट्यूड वापरता. तशेंच आकाशान खंयचोय एक ऑब्जेक्ट, एक स्टार खंयचे आमी लोकेट करपाक जाय जाल्यार तेका आमी 2 कॉर्डिनेट वापरता. तेका रायट एसेंशन डेक्लिनेशन म्हणटा. हे हांगा मार्किंग्स आसा, रायट एसेंशन आनी डेक्लिनेशन. हय. आनी एक सिस्टम आसा मार्किंगेचो, अल्टिट्यूड आनी अझिम्यूथ म्हणटा एका. अल्टिट्यूड म्हणजे हायट न्ही, म्हणजे ऑब्जेक्ट कितले हायटाचेर आसा ते दाखोवपाक. हय. सो हे लायनीचेर कळटा. हांगा मार्किंग्स केल्ले आसता +30 डिग्री, 20 डिग्री तशें. मागीर हे आसा एटमॉस्फियर. हे व्हेरी इंट्रस्टिंग. हे जे स्काय खंयचे परत दाखय ऑप्शन. हे नेक्स्ट ऑप्शन आसा एटमॉस्फियर. हय. आतां हे जे स्क्रिनीर आमकां स्काय दिसता हितून हे अशें डिझायन केल्ले आसा की आमचो जे पोल्युशन आसा एटमॉस्फियरान, जे एटमॉस्फियर आसा तेका लागून खुबशे स्टार आमकां दिसना. बरोबर. सो तशेंच जितके दिसता तितकेच हेजेर डिझायन करून दाखयलेले आसा. एटमॉस्फियर नासलो जाल्यार आमकां स्काय कशें दिसतलें ते बी हांगा पळोवपाक मेळटा. इतली सुंदर, इतली स्टारां दिसतात. हय. सो पोल्युशन जर ना जाल्यार काय बरें. हे इतले सुंदर ऑप्शन आसा आकाशाचे एटमॉस्फियर काडपाक, पोल्युशन काडपाक. जर अशें बटनान पोल्युशन आमी काडूं शकताले जाल्यार आमची अर्थ एक खूब सुंदर जागो जातली आशिल्ली न्ही. विदेश कितें म्हणटा. बरोबर. काळ्यान जेन्ना खंयचो एक स्टार किंवा खंयचो एक पॉयंट तुमी लोकेट करूंक सोदता सो तेकाय बी 2 कॉर्डिनेट आसता. तेका आमी म्हणटा रायट एसेंशन आनी डेक्लिनेशन. रायट एसेंशन आनी डेक्लिनेशन म्हणजे आकाशाचे लॅटिट्यूड आनी लॉंगिट्यूड जे हांगा दिसतात ते सुद्दां हांगा मेळूंक शकतात. हय. सो हे लायन्स दाखयता, तेजे मार्किंग लायन्स. खंयचोय स्टार स्कायन कितल्या वयर आसा ते मेजर करपाक इन डिग्रीसान मेजर करता. तेका अल्टिट्यूड आनी अझिम्यूथ. सो 2 कॉर्डिनेट आसता तेका. सो हे लायन दाखयता हांगा. वर्टिकल लायन म्हणल्यार आसा त्यो अझिम्यूथ आनी आडव्यो लायन आसा त्यो अल्टिट्यूड. आनी हे कश्यो डिग्रीसान मेजर आसता. ते जाले. मागीर हे नेबुला.
नेबुला म्हणल्यार खुबश्यो बारीक डीप स्काय ऑब्जेक्ट म्हणटा तांकां. एक क्लाउड कशें आसता गॅसाचे, हायड्रोजन गॅसाचे क्लाउड आसतात जंय नवे नवे स्टार निर्माण जाता. खूब फेंट ऑब्जेक्ट फक्त टेलिस्कोपानूच दिसूं शकता, दोळ्यान दिसनात नेब्युला, बिश्टे दोळ्यांनी दिसना. तेय बी हांगा मार्क केल्ले हय. आसात. हो ओरायन द हंटर जो आमचो शिकारी आसा आनी शिकारी सारको हांगा दिश्टी पडटा, हाकाच मिरीग म्हणटात, मृगशीर्ष नक्षत्र. आनी ताजे लागीं हांगा सूर्य आसा, सूर्य. सो सूर्य जेन्ना मिरगाचेर येता तेन्ना गोंयांत पावस पडटा, मिरीग लागले अशें म्हणटात. ते सुद्दां पळयात तुमी स्टेलारियम यूज करून सोंपेपणान पळोवंक शकतात. सो आतां जसो हांव सांगतालो, एक नेबुला आसा ओरायन जे कॉन्स्टलेशनान, ताका हांव सिलेक्ट करून तुमकां झूम करून दाखयता. ढग हो कशे नेबुला, हो एकूच नेबुला असो आसा जो आमकां विथावट टेलिस्कोप बेश्ट्या दोळ्यांनी दिसूं शकता. एक बारीक फेंट अशें कितें आसलेले भशेन एक पॅच कसो दिसता. ओके, पॅच ऑफ लायट. सो तो दोळ्यांनी आमी पळोवंक शकतात. आनी हो ओरायन नेब्युला, हो ओरायन म्हणजे मृग राशी भितर आसता. आतां तर सेट जाल्ली आसता, आमकां नोव्हेंबर पर्यंत रावचें पडटलें हो पळोवपाक. नोव्हेंबर डिसेंबर हो बरो बेस्ट टायम. हो नाल्यार स्टेलारियम यूज करून आतांच पळोवंक शकतात आमचे दर्शक. ओके, सो हे कितें ऑब्जेक्ट एक्झॅक्टली एक्सप्लेन करूं शकता तूं? हो नेबुला म्हणल्यार हे जे तुमकां धवे धवे सगळे दिसता हांगासर, हे एंटायर थिंग एक क्लाउड, एक व्हडले क्लाउड. कितलींशीं स्टारां आसा भितर हितून, नवी जल्मल्ली. सो सगळी प्लॅनेट्स हांगा स्टेलारियमान घाल्ली आसा. हय, विदेशिमान प्लुटो घाल्लो आसा हांगा, घातलेलो आसा. प्लुटो सुद्दां आसा. तो दोळ्यान दिसना पूण तो खंय आसा लोकेशन म्हणून आमी कळोवंक शकता. हय, सर्च ऑप्शन्सान क्लिक करीत जाल्यार टायप करून प्लुटो तुमकां सो स्क्रीन. तूं म्हाका एक काम करून दाखय, जून म्हयन्यान आतां सध्या प्लुटो खंय आसा तो सर्च ऑप्शनान आमच्या दर्शकांक काडून दाखय. हो प्लुटो सारको क्लियर, इवन टेलिस्कोपान सुद्दां प्लुटो दिश्टी पडना पृथ्वी वयल्यान, पूण स्टेलारियम यूज करून आमी प्लुटो पळोवंक शकतात. सो हे सामकें पावरफूल सॉफ्टवेअर आसा. सो विथ दिस हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेअर आमी खूब कितें कितें शिकपाक शकतात. फक्त आकाशा बद्दल न्ही, अबावट स्पेस, अबावट आमची गॅलेक्सी, कितलेशे आसा जे आमकां दोळ्यान दिसना पूण आकाशान आसा, ताचें अस्तित्व सुद्दां आमकां जाणवना, ते सुद्दां आमी स्टेलारियम हे सॉफ्टवेअर यूज करून इजिली शिकपाक शकतात. तर आमी नेक्स्ट लेवलाचेर वचुया. फुडले आनी कितें ऑप्शन उरले आमचे कंप्लीट करुया. हे जे ऑप्शन आसा एक हांगासर, हे नेक्स्ट ऑप्शन, जेन्ना हे सॉफ्टवेअर तुमी हितून टेलिस्कोप कंट्रोल करूं शकता, टेलिस्कोप कंप्युटराक कनेक्ट करून. सो ज्यांच्या कडेन टेलिस्कोप आसा तांणी हे सॉफ्टवेअर टेलिस्कोपान प्लग इन करून यूज करपाक शकता. आनी नायट विजन मोड, जेन्ना जर खरो इंट्रस्टेड मनीस स्काय ऑब्जर्वेशन करता, रातचो भायर रावून स्काय ऑब्जर्वेशन करता, तेन्ना तो चडांत चड ब्रायट लायट, कलर लायट, दुसरी येलो लायट सुद्दां एवॉयड करता. आनी बारीकशे कितें वाचपाक बीन, मॅप बीन वाचपाक जाय जाल्यार रेड लायट फुड्यान दवरता. म्हणजे सो रेड लायट दोळ्याचें जे विजन आसा तितलें हें करिना, स्पॉयल जेन्ना करिना. आमी स्काय ऑब्जर्वेशन करतात तेन्ना धवी लायट जी आसता ती आमच्या दोळ्यार मारल्यार आमकां आकाशान नक्षत्रां दिश्टी पडना. सो रेड लायटीन आमी जर पळयले, रेड टॉर्च घेवन पळयले जाल्यार आमकां आमचे दोळे सारके उरतात, म्हणजे विजन सारकें उरता. आकाशान नक्षत्रां हे जायनात, कितें म्हणटात ताका, कवर जायनात. सो ताका जशें कंप्युटर घेता जाल्यार आनीक चड त्रास जाता, कंप्युटराची ब्रायट लायट आसता. सो हांगा ऑप्शन आसा नायट विजन म्हणटकीर, हे क्लिक करतकीर सगळें तांबडे दिसता. हां, ओके. सो फूल स्टेलारियम सॉफ्टवेअर तांबडे रेड कलरान येता. ओके, सो तुमचे कडेन जर लॅपटॉप आसा जाल्यार तुमी हे यूज करून आकाश पळयात. लॅपटॉपाचेर सेटिंग करात आनी लॅपटॉप भायर टेरसार व्हरात आनी नायट विजन ऑन करात. जेन्ना हो स्क्रीन जो ब्रायट आसा तो डीम जातलो, फक्त रेड कलरचे सगळे दिश्टी पडटले आनी आकाश तुमकां बरे भशेन पळोवपाक हे स्टेलारियम हेल्प करतले. आनी हांगा निमाणे ऑप्शन उरले ते कितें, लास्ट एक सॅटेलायट हिंट्स म्हणून आसा. जे सॅटेलायट जे आमच्या आर्टिफिशियल सॅटेलायट जे स्कायान खुबश्या फावटी 7 ते 8 ह्या दरम्यान सूर्यास्त जावन आकाशान कशे स्टार कशे मूव जाता अशें दिसता. सो ते आर्टिफिशियल सॅटेलायट. थोडे जाण अशे भुरगे म्हणटात की विचारतात क्वेश्चन की सांजचे आकाश 7, 7:30, 8 पळयलो जाल्यार एक स्टार स्लोली मूव जाला कशें दिसता. आमी तांकां विचारतात ते नक्षत्र शूटिंग स्टार आसतले, उल्का, पूण ते उल्का न्ही म्हणटात, स्लोली मूव जाले आनी डिसॅपियर जाले. ते कितें आसता ते आमचे आर्टिफिशियल सॅटेलायट पृथ्वी वयल्यान आमी सोडलेले आसा ते सॅटेलायट, म्हणजे इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन ही सगळे दिसतात. हय, बरोबर. ओके, ते सुद्दां हांगा ट्रॅक करपाक जाता. हय, हे जे सॉफ्टवेअर आसा स्टेलारियम, हे अशें डिझायन केला की जशें तुमी आतां एक चालू करून दवरले रातचे 8 10 जाता म्हणल्यार जशी कॉन्स्टलेशनां वयर सरतली तशें हांगासर सायमल्टेनियसली वयर सरताना तुमकां दिसतली स्क्रिनीचेर. आतां जर तुमकां दिसलें की 10 पर्यंत कोण रावतलो, आतांच करून पळोवया 10 कितें दिसतलें ते पयलींच जाल्यार हांगा एक ऑप्शन आसा स्पीड वाडोवपाक. ओके, स्पीड वाडोवपाची, आकाशाची स्पीड आमी वाडोवंक शकता. ओके, रायट जाता सेट जाता ते तुमकां दिश्टी पडटा. सो फूल आकाश कंट्रोल करूं शकता आमी, आकाशाची स्पीड वाडोवंक शकतात. आनी परत हांगासर ह्या आयकॉनाचेर क्लिक केले म्हणटकीर स्टॉप जाता. ओके.
ओके आनी तशी स्लोय करूंक शकतात, बरोबर फास्ट स्लो करूंक शकतात. ओके, सो हे खूब इंटरेस्टिंग आमकां तुवें सॉफ्टवेअर दाखयलें विदेश. म्हाका दिसता म्हाका हे थोडे खबर आशिल्ले, पूण हांवूय आज चड तुज्या बरोबर शिकलो. हे सगळे जे ऑप्शन्स आसात, आमचे दर्शक जर पेन आनी पेपर घेवन हांवें सांगिल्ल्या भशेन बसल्यात जाल्यार तांणीय बी खुबशे नोट केलां आसतलें. आतां सगळ्यान इम्पॉर्टंट की तुवें सांगलें की फुडले टायम आमकां 10 पळोवंक मेळटा, थोड्या वेळान पळोवंक मेळटा, फ्युचर पळोवंक मेळटा आमकां. एक इंटरेस्टिंग हे सॉफ्टवेअराची एक इंटरेस्टिंग गजाल म्हणल्यार फ्युचरूय न्ही पास्ट सुद्दां पळोवपाक मेळटा. हिस्ट्रीन कितलीं वर्सां तुमी फाटीं वचूंक शकता, कितलीं वर्सां फुडें वचपाक मेळटा. हेजे दुसरे ऑप्शन आसा दाव्या सायडीन डेट आनी हे हांगासर तुमी इयर चेंज करीत वचात, खंयच्या वर्साचे जाय तें स्काय. बरें, एक आमी काम करया, आमच्या दर्शकांक एक ल्हानशें एक डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखया. नील आर्मस्ट्रॉंग जे दिसा चंद्रार गेल्लो, खंयचो दीस आशिल्लो तो? 22 जुलय. 22 जुलय 1969 जेन्ना नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्राचेर आशिल्लो तेन्ना आकाश कसो पृथ्वी वयल्यान दिसतालो हे पळोवंक शकतले आमी? शकतले. कितें करपाचें? आतां आमी इयर चेंज करुया, 1969 घालया पयलीं. 1969 ओके, जुलय 7 आनी सांची कर एक 22 अशें आसलें तेन्ना काय आकाश असो आशिल्लो जेन्ना नील आर्मस्ट्रॉंग गेल्लो. चंद्र पळय खंय आसलो तो. सो मून कन्या राशीत आशिल्लो. कन्या राशी दिसता हांगा वर्गो. ओके, सो मून असो आशिल्लो आनी हे मुनाचेर खंय तरी नील आर्मस्ट्रॉंग आशिल्लो ऑन 1969. हे दिसा हो चंद्र तुवें आमकां आतां दाखयलो. सो इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तशें केलें जाल्यार विदेश आमी हिस्ट्रीन पास्ट वचूंक शकता. जिजस क्रायस्ट जे दिसा जाल्लो 25 डिसेंबर 0 म्हणले आता न्ही, त्या वर्सूय पळोवंक शकतात. जाता पळोवपाक एनीथिंग खंयच्याय वर्स तुमी घालूं शकता. जेन्ना अलेक्झांडर रूल करतालो त्या वर्सा कितें आशिल्लें? ऑन 26 जानेवारी 1947 भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें, त्या दिसा आकाश कसो दिसतालो. एवरीथींग कॅन बी डन. एवरीथींग. आनी फ्युचर कितले वचूंक शकता? कितलेय वचूं शकता. ओके, सो खूब 20,000 पर्यंत सुद्दां 20,000 त्याच्या पेक्षा फुडें सुद्दां वचूं शकता. ओके, सो आमी कसो देव ब्रह्मांड कंट्रोल करता तशें आमी सगळे आकाश विथ द हेल्प ऑफ स्टेलारियम कंट्रोल करूंक शकतात. खूब इंटरेस्टिंग असो सॉफ्टवेअर आसा. म्हाका दिसता हें अशेंच बेठें एक डेमॉन्स्ट्रेशन, एक प्रोग्राम इतले पुरते उरपाक जायना. अंतरिक्ष अप एंड अवे हो प्रोग्राम शिकोवपा खातीर आसा, एक अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर आसा की हो इतलो ब्रह्मांड सुंदर आसा, इतलो आकाश आमच्या भोंवती आसा. आमी सबंद आयुश्य जगतात आनी मरतात, पूण आमी कितलो टायम काडटात आमच्या आयुश्यांतलो हे मळबा कडेन पळोवपाक, हे इतले सुंदर ब्रह्मांडा कडेन पळोवपाक जाचे आमी एक भाग आसात. तर सगळ्यां कडेन आतां कंप्युटर आसा. ज्या भुरग्यां कडेन मे बी घरा इंटरनेट ना, स्कुलांनी आसा, लायब्ररीन आसा. पणजे तर सेंट्रल लायब्ररीन कितलेय वरांची वरां भुरगीं बसून यूज करूंक शकतात. सगळे कडेन इंटरनेट अवेलेबल आसा. तर वचात, स्टेलारियम हो सॉफ्टवेअर डावनलोड करात. आनी विदेश स्टेलारियम सॉफ्टवेअर यूज करपाक आमच्या दर्शकांक मुद्दाम सांगूंक शकता, इंटरनेटाची गरज ना, फक्त डावनलोड करपाक इंटरनेट. डावनलोड करपाक इंटरनेटाची गरज फक्त डावनलोड करपाक. ते आमी खंय वचून डावनलोड करून हाडूंक शकतात. सायबर कॅफेन सुद्दां हाडूंक शकतात, स्कुलान हाडूंक शकतात आनी घरा कडेन आपल्या कंप्युटराचेर घालो. आतां जर सायबर एज स्कीम आसा, घरान कंप्युटर एक न्ही 2-3 आसात. सो सगळ्यांनी हें यूज करचें. जर तुमकां टेलिस्कोप ना, जर तुमचे कडेन आनी कितें साधन ना, जाल्यार दीस इज नॉट एन एक्सक्यूज की तुमी आकाशा कडेन पळोवचे नात, ताजे बद्दल शिकचे नात. स्टेलारियम यूज करात. विदेशान इतले हांगा बरे भशेन पासियेंसान आमकां हे सगळे कमांड्स हाजे बद्दल दाखयल्ले आसात. तर विदेश हे स्टेलारियम हे सॉफ्टवेअर आसा. कंप्युटर सॉफ्टवेअर इज नॉट इजी. मातशें तरी तुवें सोंपें दाखयलां बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, पूण थोडे तरी आमच्या दर्शकांक प्रॉब्लेम आसतले. जर कितें तरी आसा जाल्यार तांणी तुजे कडेन क्वेश्चन विचारतले आनी तूं तांकां आन्सर कर. ओके, सकयल आमचो हांगा वता तो ईमेल आयडी आसा. ह्या ईमेल आयडीचेर तुमचे सगळे डिफिकल्टीज तुमी मेल करात. नॉट ओन्ली अबाउट स्टेलारियम सॉफ्टवेअर, आमच्या प्रोग्रामा बद्दल सुद्दां. तुमकां अंतरिक्ष अप एंड अवे आतां पर्यंत 50 एपिसोडाच्या लागीं पावले आमी. सो आतां पर्यंत तुमकां कसो हो दिसलो, ताजे बद्दल कितें आमी इम्प्रूव करपाक शकतात, हे सगळें आमकां तुमी मेल करात. सो नेक्स्ट टायम आमच्या फुडल्या एपिसोडान आमी विदेशा बरोबरूच आसतले. आनी थोडे इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेअर्स आसात जातून तुमी स्काय बद्दल शिकपाक शकतात, ब्रह्मांडा बद्दल शिकपाक शकतात. विदेश तूं हांगा येयल्ल्याक देव बरें करूं, पूण फुडल्या वेळा परत येवपाचो तुका आतांच येवकार करतात. ओके, तर आयचो प्रोग्राम हांगाच काबार करया. पळयत रावात अंतरिक्ष अप एंड अवे ओन्ली ऑन प्रुडंट मिडिया.